तरी शिगमोत्सव लोकोत्सव जो जालो बरे रितीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाल्ली नाळ प्रवरून आमच्या आरोग्य मंत्र्यांच्या तर्फे आणि जवळ रात जाता जाता अचानकपणे म्हाका दिसता 2 ते 2.5 वरांचेर 2 ग्रुपां भितर वाद जाल्लो वेवस्थीत सगळें चल्लेलें आणि समिती सगळे कडेन काम करीत आसली वेगवेगळ्या ग्रुपाचेर त्या ठिकाणाचेर समिती रावली पण अचानक आयकूंक येयलें की त्या ग्रुपा मदीं वाद जालो कित्याक लागून जालो त्यांच्या मतभेद कितें तरी आसले आमी त्या स्थळाचेर वचून तेंच्या कडेन पळयलें आनी आमी तें आटोक्यान हाडलें समितीन आमकां ताबडतोब कळ्ळें की अशे तरेन वाद निर्माण जाला आनी आमी ज्या जाग्यार आसले आमी एकीच कडेन समिती म्हटल्यार पुराय एका जाग्यार रावंक मेळना आमी वेगवेगळ्या जाग्यार 5-5 जाण अशे वेगवेगळ्या जाग्यार रावता पण आमकां जेन्ना कळ्ळें थंय वाद निर्माण जालो आमी थंय पावले आनी ते नियंत्रणाक समितीनूच हाडले आनी शेवट पर्यंत आमी जवळ शिगमो चालू जाता म्हटल्यार आदले दीस 3 आमी सुरवात करता जवळ 6 शिगमो सोंपला सांगपाचें म्हणजे आनी आमी सगळे उब्यांनी आनी हे सगळें आटोक्यान हाडून आमी परत शिगमो तसोच कंटिन्यू चालू आसलो आनी चालू दवरलो आमी येद्या व्हडल्या आवाजान सगळे ढोल ताशांचे आनी ते सगळें चालू असलें हे सगळें आमी सुरळीत चालू जालें आनी समितीन बरे तरेन काम केल्लें आसा आमी प्रत्यक्ष थंय उबे रावन सगळें आटोक्यान हाडून हें आमी नियंत्रण हाडल्यार दुसरी गोश्ट जेंच्यांनी हो धिंगाणो घातला जेंच्या भितर वाद निर्माण जाला तेंच्या भितर कितें आसूं पूण दुसऱ्याच्या गांवांत अशें येवन करूंक जायना वा दुसऱ्याच्या गांवांत वचून अशा तरेचो वाद निर्माण करून लोकांच्या कार्यक्रमान वाद निर्माण करपाचो ना आमी तेचेर बॅन हाडटले आमी सरकार तर्फे वयतले तांकां आमी पत्र दितले आमच्या समितीच्या वतीन आनी तांकां हेच्या फुडें आमकां हांगा सत्तरीन आनी अशे तरेचे लोक नाका कारण हांगा बरे तरेन शांततेन कितलीशीं वर्सां सत्तरीन शिगमो चलता तो वेवस्थीत रितीन आमी चलयतले ही समितीय बी अशें हांव सांगूंक सोदतां सत्तरी शिमगोत्सवाचो खजिनदार फाटली 20 वर्सां तरी आमी हांगा शिमगोत्सव शांततेन आनी बरे तरेन साजरो करता अंदूय बी सगळ्या आमच्या कमिटीचें हांव अभिनंदन करता की प्रत्येकान आपापली जबाबदारी वेवस्थीत हे करून पार पाडून सत्तरीतलो शिमगोत्सव वेवस्थीत साजरो केलो पूण काही इन्सिडंट्स अशे घडले की ताका आमच्या एका गालबोट लागले की जे आमचे कमिटीचे कांयच चूक नासतना जे आमचे वेवस्थीत चालले आसतना खंयचे 2 ग्रुप येयले ती झगडी जाली ते आनी आतां लोक आमकां ब्लेम करता हें चुकीचें आसा आमी सगळ्यांनी वेवस्थीत प्रत्येकान आपली जबाबदारी पार पाडलेली आहा आनी ताका लागून हें सगळें वेवस्थीत जालें ती झगडी जाल्या नंतर काही अधिकाऱ्यांनी आमकां सांगलें की शिमगो बंद करा म्हणून शिमगो बंद करूंक ना आमी आमची मिटींग घेतली आनी आमी थरयलें की शिमगो फुडें धुकलूंकच जाय करूंकच जाय कित्याक आनी फाटल्यान थोडे ग्रूप आसले तेंचेर हे अन्याय जातलो त्या खातीर आमी आमच्या हेचेर तो चालू दवरलो आनी साजरो जालो सगळो अशे हे 2-3 ग्रूप आहा तेंच्यांनी हांगा येवचें न्हू परत म्हणजे आमी बंधन घालतले तेंचेर पूण तेंचे हांगा झगडी करून येवचें न्हू आमचो हे सत्तरी तालुका शांतता प्रिय आहा सगळे तरेचे धार्मीक कसले कांयच हे न दवरता प्रत्येक जाण हांगा आनंद साजरो करूंक येता एक दीस तेन्ना सगळे जे हेंचो जेंच्यांनी झगडी केली जे वागले हांगा तेंचो निशेध करता आनी तांकां आमी हांगा परत केन्नाच घेवचें न्हू त्या गटाक अशें आमी सरकाराक आवाहन करता आनी आमी बी तशें ठरयल्लें आसा जर ते दीस आमची शिमगोत्सव समिती थंय नासती आनी जे आमकां अधिकाऱ्यांनी सांगलें शिमगोत्सव बंद कर जाल्यार तो बंद जावपाचो आमी थंय सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन तो परत सुरू फुडें केलो हेच्या खातीर आमच्या सगळ्या समितीच्या मेंबरांचें अभिनंदन करता सगळे एक रावले आनी ठामपणान सांगलें की शिमगो जावपाकच जाय त्याच प्रमाण हेच्या फुडले आमी सांगता की जो फुडें जे गट येतले फुडल्या वर्साक तेजे फुडले तेंचेर अल्कोमिटर घेवन तेंची टेस्ट केल्या शिवाय तांकां प्रवेश दिवचो न्हू आनी त्याच प्रमाण हेंच्यांनी डिपार्टमेंटांनी अशें घेवचें की तेंचे कडसून अंडरटेकींग घेवचें की जर आमी कितें थंय हें केलें प्रॉब्लेम जालो झगडी जाली जाल्यार ताका आमी जबाबदार आसतले ती जी आयोजन समिती आहा ती जबाबदार आसची ना हें घेवचें आनी आमकां डिस्क्वॉलिफाय करचें अशें तेंच्यांनी एक डिसिजन घेवचें अशें हांव विनंती करतां वाळपय शिगमोत्सव समितीचे स्वागताध्यक्ष हांव हांगासर आमची जी समिती जे शिगमोत्सवाक 16 तारखेक जे काम केलां ते बरे प्रमाणान काम केल्लें आसा सगळ्यांची जी पथकां येयल्ली तेंची सगळ्यांची अरेंजमेंट बरी म्हणजे लोकांक कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना अशी सगळी अरेंजमेंट केल्ली आसा ती बीन सगळे जे डिपार्टमेंट आसा तांकां घेवन ती अरेंजमेंट केल्ली म्हणजे काय ही 2 जी पथकां आसात जी तेंच्यांनी हांगासर
जे कांड केल्ले आसा एक जे लोकांक त्रास दिवपाचो जे काम जालें ते आमच्या महिलांक खरें म्हटल्यार जावं सिनियर सिटीजन आहा तांकां खूब त्रास जाले कित्याक अचानक जो तेंच्यांनी एक इन्सिडंट केलो कित्याक लोकांक कांयच खबर ना की कितें जालां तें कित्याक आमच्या समितीन सगळ्याक जे आपली समिती आमची आसली ती सगळ्याक आपलें काम करताली पूण थंयसर आमकां खबर ना की तेंची कशी झगडी जाली आनी कितें जालां हेतून आमच्या समितीचें कांयच हें ना की तेंच्यांनी आपलें काम बरें केलां पूण जे पथक आसा तेंच्यांनी खंय तरी आपलो घरचो राग आसा जो आपल्या गांवचो राग आसा तो हाका येवन काडला 70 ते आमचो 70रीचो लोक आसा तो एक शांत म्हणजे नम्रतेन आपली उमेद आसा ती हांगासर आनंद साजरो करपाक म्हणून ते जमलेले आहा पूण तेंच्यांनी जो धिंगाणो घातलो ते पळोवन आमच्या लोकांक खूब त्रास जाले कित्याक ल्हान भुरगीं आसलीं जावं महिला आसल्यो एकदम अशा प्रकारे म्हणजे युद्ध जाता अशी परिस्थिती तेंच्यांनी केली हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां खंयचीय पथकां येवं पूण तेंच्यांनी एक हांगासर बरें शांत अशे प्रमाणान शिगमोत्सव सादरीकरण करचें आनी जाता तितले बेगिना येवन एक 9 जावं 10 येवन हांगासर सादरीकरण करपाचें ना कित्याक हांगासर 4 जाता 5 जाता लोकांक सगळ्याक त्रास जाता म्हणून जाता तितले बेगिना येवन एक दीस तेंच्यांनी टायम काडचो आनी हांगासर येवन शांततेन सादरीकरण करचें कित्याक आमचे 70रीचे लोक आसा ते सगळ्यांक उमेदीन आपयता आनी तेंचे सदांच आमी स्वागत करता पूण तेंच्यांनी तेजो फायदो घेवचो न्हू की 70रीनूच येवन कितें आहा तें कांड करचें प्रत्येक पथकान आपल्या सगळ्या जे सभासद आहा त्यांची काळजी घेऊनच हांगासर फुडें येवन प्रत्येक शिगमोत्सवाक सादरीकरण करचें आमच्या समितीन हांगासर बरें काम केल्लें आहा तेंचें हांव अभिनंदन करता कित्याक वचत थंय समितीन अशें काम केलें करपाक जाय आसलें तशें काम करपाक जाय आसलें पूण जे तेंच्यांनी फुडें सरून काम केलें आमी खरेंच तेंचें अभिनंदन करता कित्याक बरें तेंच्यांनी काम केलें धन्यवाद नमस्कार हांव निलेश परवार 70री शिगमोत्सव कमिटीचो उपाध्यक्ष जो 16 तारखेक जो लोकोत्सव आमी 70रीन दवरलेलो आनी जे स्पर्धक आनी जे जजांच्या जे आंगार वचून जे कृत्य घडले तेजे पयलीं हांव हांगा निशेध करता आनी सांगचें म्हटल्यार जजीस हे सरकार दरबारान नांवां दिल्लीं आमच्या कमिटी कडेन आनी ते सरकारान दिल्ले म्हणजे हेतून सांगचें म्हटल्यार आमचे 70रीचे जजीस तरी कोण नसले सांगचें म्हटल्यार आनी जो तुमचो कृत्य घडला ताका हांव सरकारान मागता की तुमी हेजे सरकारान कठोर कारवाई करचीच पूण हेज्यान फुडें आमी 70री शिगमोत्सव कमिटी असले कृत्य आमी खपोवन घेवचे ना वाळपय शिगमोत्सव सुरू जालो लोकोत्सव सुरू जालो तितूर काही इन्सिडंट जालो आनी इन्सिडंट जाल्या उपरांत सोशल मिडियाचेर ऑर्गनायझींग कमिटी आहा तांकां ब्लेम करपाची सुरवात केली आनी हांव तरी म्हणटा की इन्सिडंट जालो तेंच्यांनी ते व्हेरीफाय करचो इन्सिडंट जालो तेन्ना आमचे जे समितीचे सदस्य ना तो बरो लेट उशिरा खूब सादारण 12 उपरांत 2 सुमार जो इन्सिडंट जाल्लो आमचे जर समितीचे सदस्य नासले जाल्यार ते विचित्र कितें तरी घडटा आसले आनी जे कोण हे ब्लेम करता सोशल मिडिया तेंच्यांनी खरेले पोलीस स्टेशनार वचून चवकशी करची FIR कोणाचेर जाले आनी कोण कोण आसा थंय तांकां सगळें कळोन येतलें की आमच्या समितीचो तितूर कितें संबंद ना इनफॅक्ट आमच्या समितीन ते मिटोवपाचें पुलिसां बरोबर मिटोवपाचें काम केल्लें आसा आनी आतां मिलिंदान सांगल्या प्रमाणे तेंचो खंय तरी पयलीं खंय तरी धमकी दिल्ली आनी थंयसून तेंचो तो राग चालू आसा आनी तेजो उद्रेक तेंच्यांनी हांगा करपाचो केला आनी तेका लागून आमी अशें थरयलां की ह्यान फुडें अशें जे कोण करता जे आमच्या 70रीच्या नांवाची घाण करतात तांकां ह्यान फुडें त्या पथकांक प्रवेश दिवचो न्ही हे आमी थरयल्लें आसा कित्याक 70री शांत आसा खूब इन्सिडंट घडले पूण आमचे 70रीचे लोक केन्नाच एक्सप्रेस जायना आनी तेका लागून हांव जे कोण सोशल मिडियाचेर जे कितें क्रिटिसायज करतात तांकांय सांगूंक शकता की तुमी व्हेरीफाय करचे ते आनी बेस्ट म्हणजे पोलीस स्टेशनाचेर कित्याक हो 70री शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केला पूण ताका सरकारचो तेंको आसलो आनी सरकारान आपले लोकूय धाडलेले सुपरवायझर म्हणून तेंच्या कडेन बी व्हेरीफाय करचो हितून जे ऑर्गनायझींग कमिटी आहा तेंचो कितेंच संबंद ना आनी इनफॅक्ट हांव तरी ऑर्गनायझींग कमिटीक धन्यवाद दिता कित्याक तेंच्यांनी बरें काम केलां आनी सगळ्यांत म्हाका दिसता लेट आमचो शिगमोत्सव 70रीचो सोंपला सकाळी 6 सुमार आनी तांकां हांव धन्यवाद दिता आनी जे क्रिटिसायज करता तांकां विनंती करता तुमी ते व्हेरीफाय करा आनी तेज्या उपरांतूच तुमी ते क्रिटिसायज करा आतां तुमी जे डिसिजन घेतलें की जे हांगासर येवन ते धिंगाणा घालता त्या ग्रुपांक घेवचे ना म्हणटा तशें तुमी निवेदन गव्हर्मेंटाक सादर करतले आमी तशें थरयलां की आमी रिटन निवेदन सरकाराक सादर करलें तेच न्ही तेय करतले प्लस जे पथकान लोक भाग घेता तेंचो अल्कोमिटराचेर टेस्ट करचे आनी जर ते
आनी अल्कोमिटराचेर नेगेटीव मेळ्ळे जाल्यारूच तांकां भाग घेवपाक दिवचे. हें जाय जाल्यार ती यंत्रणा सरकारान तयार करची, कित्याक शिमगो हो आमच्या पारंपारीक संस्कृतीचो एक भाग आसा आनी ताका लागून तो फुडल्या काळाक फुडल्या पिडयेकूय आमकां फुडें व्हरून दिवपाक जाय आनी फुडले पिडये कडेन सोंपोवपाक जाय जाल्यार हे प्रिकॉशन म्हणून आमकां हें करचेंच पडटलें. नमस्कार. नुकतोच हांगासर सत्तरीक लोकोत्सव सादर जालो. सत्तरीक वेगवेगळ्या जे लोकोत्सवाच्या माध्यमातून जो शिगमो साजरो केलो शासकीय पातळीचेर आनी सत्तरीन एक वेगळ्या घटना घडली. 2 गट येवन हांगासर रात्री गोंधळ निर्माण केलो आनी जे सत्तरीचें नांव बदनाम केलें ह्या 2 गटांनी, तेचो निशेध आमच्या आत्तां जालेल्या बैठकीन जालेलो आसा. आनी येणाऱ्या काळात अशा पद्दतीचे जे दारू पिवन येवन हांगासर मस्ती करतात आनी सत्तरीचें नांव बदनाम करतात, त्या गटांक सत्तरीन प्रवेश बंदी आसा आनी आमी त्या फुडल्या काळांत आमी तेंचो हांगासर तांकां कला सादर करूंक दिवचे ना. कारण ही जी लोकसंस्कृती आसा ती दारू पिवन हांगा धिंगाणा घालून एकामेकाचे जे राग आसा तो हांगा काडपाची ही जागा न्हू. ताका लागून हांगासर आमी अशा बैठकीन ठरलेलें आसा की येणाऱ्या काळात ह्या दोन्ही गटांक जे सत्तरीक आज सगळी कडेन प्रसार माध्यमांतसून जालेले आहा की सत्तरीन झगडी जाली 2 गटां भितर आनी सत्तरीचें नांव बदनाम जालें. खरें तर ह्या आयोजन समिती कसलोच वेवस्थीत सगळें केल्लेलें आसलें, पण तरी सुद्दां ह्या 2 गटांक लागून आमच्या सत्तरीचें नांव बदनाम जालेलें आसा आनी ताका लागून ह्या 2 गटांक आमच्या सत्तरीन तरी बंदी आसा. दुसरी गोश्ट, अल्कोमिटर टेस्ट करून हे जे पथकां आसात ह्या पथकांनी सहभाग जावचो असोय निर्णय जालेलो आसा. फुडल्या काळात अल्कोमिटर टेस्ट जावनूच त्या पथकांनी हांगासर शिगमोत्सवाक प्रवेश दिलो वयतलो. आनी ज्या पद्दतीन सोशल मिडियाचेर आयोजन समितीचेर जे ताशेरे ओडले वयता तेचोय निशेध करता. कारण वस्तुस्थिती वेगळी आसा, प्रत्येक डिपार्टमेंट हे वेगळे आसता. कारण कायदा आनी सुवेवस्था दवरपाचें काम हे पुलिसांचें आसता. पुलिसांनी ज्या पद्दतीने कितें करपाक जाय आसलें तें करीत आसलें, पण ज्या पद्दतीन पूर्व नियोजीत असो जो, कारण ही जी घटना घडलेली आसा ती आतांच घडूंक ना, तेच्या पयलीं अश्यो घटना हे धुमसत आसलेले प्रकारान. कारण सांखळे जेन्ना शिगमो जाल्लेलो आसलो तेन्ना ह्या पद्दतीन तांकां धमकी बी दिल्लेली आनी थंयसर आनी हांगासर तेचो प्रकट रूप जालें आनी एकामेकांची तकली फोडपाचो प्रयत्न हांगासर जालो आनी ज्यो केसी जालेल्यो आसात त्यो बी हांगासर वाळपय पोलीस स्टेशन योग्य पद्दतीन कायदेशीर पद्दतीन निर्णय घेतले, तेच्यान आमकां पडपाचें ना. पूण सत्तरीचें नांव जें आसा तें बदनाम जालेलें आसा. हेका लागून तेंचो आमी निशेध करता आनी येणाऱ्या काळात वेवस्थीतपणे शिगमोत्सव साजरो करपा खातीर ज्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो गोश्टी आमच्या अध्यक्ष आनी सगळी जी समिती आसा त्या मार्फत आमी करतले अशा प्रकारचे आत्तां बैठकीन आमचे ठरलेले आसा. आनी सोशल मिडिया जावं किंवा जे आमचो जे हे करतात काही लोक मुद्दम म्हणजे खासता एकी कडेन आनी खाजयतात एकी कडेन अशा पद्दतीचे सध्या चालू आसा. ते न जाता जो लोकोत्सव आसा खऱ्या अर्थान लोकांक एक आनंद निर्माण जाता अशा पद्दतीचे कार्यक्रम ह्यान फुडें आमी कोणी कितलेय जरी म्हटले, कोणी कितले आरोप केले तरी न डगमगता आमी कार्यक्रम फुडें व्हरतले. आनी जेंकां सहभागी जावपाचें आसा तेणी अवश्य येवचें. कोणी कोणाक आडयलेलें ना. सगळ्यांनी शांतता सगळे अबाधीत दवरून हे कार्यक्रम फुडें व्हरपाचे आसा. अशा पद्दतीचो आमचो आज निर्णय जालो आनी तो सरकार दरबारी आमी कळयतले. धन्यवाद. समितीन काल सोमारा जो लोककला महोत्सव लोकोत्सव आयोजीत केल्लो, त्या लोकोत्सव आयोजीत करीत आसतना काही रोमटां 2 रोमटां भितर जो वाद निर्माण जालो त्या संदर्भान सत्तरी शिगमोत्सवाक आयोजीत केल्ले आयोजन समितीचेर काही लोक टिप्पणी करपाक लागल्या. ताका लागून सत्य परिस्थिती कितें आसलेली त्या दिसा कित्याक वाद निर्माण जालो, कितें परिस्थिती थंय निर्माण जाली ह्या संदर्भान चर्चा करपाक लागून आमी आयज सत्तरी शिगमोत्सव आयोजन समितीची बैठक आपयल्ली. त्या बैठकीन आमी काही महत्वाचे निर्णय घेतलेले आहात. ते निर्णय ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक जाय म्हणून आमी पत्रकार परिशद हांगा आपयल्ली आसा. आमचे जे कार्यकर्ते जे आहात, जे पदाधिकारी आहात ते टप्प्याटप्प्यान ह्या संदर्भात तुमच्या फुडें उलयतले. ताका लागून सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आनी ह्या पत्रकार परिशदेक हांव सुरवात करता. पण पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकार कडेन विनंती करूंक सोदतां, जेन्ना सबंद गोंयान वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर शिगमोत्सवाचें जेन्ना आयोजन जाता
आनी जेन्ना वाळपय अशी घटना घडली तेतूंतून एक मुद्दो प्रकाशान फुडें येता तो असो येणाऱ्या काळात गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक गोमंतकीयांक जर सगळ्यांक जर शिगमोत्सवाचो आनंद खरो लुटपाचो जर आसा जाल्यार सरकारान काही ठोस भुमिका घेवपाची खूब गरज आसा तितूंतली एक भुमिका म्हणजे अशी जशी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मांडलेली आहा आल्कोमिटर टॅक्स ही निश्चितच जावपाक जाय जर आल्कोमिटर टेस्ट जर जायना जाल्यार येणाऱ्या काळात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण जाली ताका जबाबदार कोण आसतलो पूण सरकारान हेजेर ठाम भुमिका घेवपाक जाय आल्कोमिटर टॅक्स ही जावपाकच जाय दुसरी गोष्ट हांव मुद्दाम म्हणजे डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता जेन्ना तुमी पयलीं शिगमोत्सवाच्या आयोजना पयलीं पूर्व तयारी म्हणून तुमी संबंद रोमटामेळ प्रमुख आसतले चित्र प्रमुख आसतले लोकनृत्य प्रमुख आसतले तांकां घेवन जेन्ना स्टेट लेवलीचेर मिटींग घेता ते मिटिंगेन तुमी सगळ्यांक डायरेक्शन अशें दिवचें येदा कदाचित जशी वाळपय घटना घडल्या म्हणून न्हू जाल्यार अन्य ठिकाणी अशा प्रकारची घटना घडोवंक शकता जाल्यार जे ग्रूप ह्या शिगमोत्सवाच्या लोकोत्सवात भाग घेतले त्यांच्या कडसून प्रत्येका कडसून अंडरटेकिंग घेवचें कितें अंडरटेकिंग घेवचें जर आमच्या भितर जर दोन ग्रुपा भितर कसलो वाद आसा आनी तो वाद जर थंय उफाळून येयलो आनी थंयसर जर शांतता जर भंग जाली थंय जर लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ताका पूर्णपणे आपूण जबाबदार आसतले आनी जेन्ना अशें दिवन जर तरी परत जर तेजी पुनरावृत्ती जाली जाल्यार त्या सगळ्या ग्रुपांक आतां डिस्क्वॉलिफाय करपाची जबाबदारी आहा ती डिपार्टमेंट येण्या काळात घेवपाक जाय जाल्यार ही वाळपयन जी परिस्थिती जाली तशेंच आनी जर परिस्थिती खंय निर्माण जाली जाल्यार सरकारच्या लोकोत्सवाचेर शिगमोत्सवाचेर लोकांचो विश्वास आसतना आनी जे पद्दतीन लोक उमेदीन आनी उत्साहान ह्यो शिगमोत्सव पळोवपाक हे लोकोत्सव पळोवपाक ही पारंपारीक नृत्य पळोवपाक रोमटामेळ पळोवपाक जे लोक येतात तेंच्या भितर एक भीती निर्माण जातली आनी अशा प्रकारची भीती निर्माण जावपाक जायना तशी जर जाली जाल्यार येणाऱ्या काळात शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणात धोको निर्माण जावंक शकता अशा प्रकारचो संशय आमकां आतां दिसपाक लागला कित्याक येणाऱ्या काळात आमी 70 शिगमोत्सव समिती सक्षम आसा अशा प्रकारची कृत्य कोण करता तांकां आमी पयलींच सांगलां आमी बंदी घालतले आनी ऑलरेडी घातलेली आसा पूण येणाऱ्या काळात जर अशा प्रकारची परिस्थिती कोणी जर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार 70 तालुक्याची शिगमोत्सव समिती जी आसा ती अशा आव्हानांक फेस करपाक सक्षम आसा पूण सरकारान थोडेशे निर्णय घेवपाक जाय सरकारान थोडीशी इनिशिएटीव घेवपाक जाय अशी आमकां 70 शिगमोत्सव समितीच्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आनी एकूण जी आतां बैठक जाली आनी बैठकेन जे चर्चा जाली ते चर्चेचो सुरो असोच आसा की अशाच प्रकारचो माहोल जो आसा शिगमोत्सवाचो असो कायम जर उरपाक जाय जाल्यार सरकारान थोडोसो निर्णय कठोरपणे घेवपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता म्हणजे सरकार कडेन परत एकदा विनंती करता हेजेर तुमी निश्चितच गांभीर्याने विचार करपाक जाय कटाक्षाने विचार करपाक जाय हे थोडे जे मुद्दे आमी जे पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांत काडलेले आसा ते निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान आमी सरकार कडेन दितले पण तेजेर गांभीर्यान सरकारान विचार करचो खास करून पर्यटन मंत्री जो आसा त्यांनी हे गोष्टीचो निश्चित विचार करचो अशा प्रकारची मागणी जी आसा ही आमी 70 शिगमोत्सव समिती तुमच्या कडेन करता